हे रिशफल पळयतकीर तुमच्यो भावना कितें? हातूंतल्यान गोंयकारांचे बरें जातलें, भारतीय जनता पक्षाचे बरें जातलें, काय फक्त रमेश बाब आनी दिगंबर बाबाचे बरें जातलें? न्ही, जे कितें केलां पळय गव्हर्मेंटान, मुख्यमंत्री आमच्या दोतोर प्रमोद सावंतान, तें केलां तें गोंयच्या भल्या खातीर केलां. हां. जेन्ना गोंयचे भले आसता तेन्ना पक्षाचे आसतलेच तें, हय. नाल्यार तो कसो नासलो न्ही. हं. म्हाका तर दिसता की ज्या पद्दतीन हें केलां, कारण फाटलीं 2 वर्सां आमी बातमी छापताले, हय. आज होणार, अमूक होणार, कर्नाटक जाली, दिल्ली जाली, महाराष्ट्र जाल्यो, जालें नासलें. 2 चवथी जाल्यो, 2 दिवाळी जाल्यो, 2 दसरे जाले. बरोबर. आनी हय. 3 निवडणुको जाल्यो. 3 निवडणुको जाल्यो. कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी एक 3 कडेन आमचे मंत्री वताले ते. हय. लास्ट जे केला पळय, इट वॉज कंपेल्ड बिकॉज सेम वॉज कंपेल्ड बिकॉज देर वॉज अ वॅकन्सी ऑफ गोविंद गावडे. हं. एक ती वॅकन्सी भरपाचीच आशिल्ली. आनी दुसरें कितें जाल्लें की आमचे नुव्याचे जे आमदार आहात पळय, बाब आलेक्स सिक्वेरा, हय. ही वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ सर्क्युलेशन. हय. 2-3 म्हयने हॉस्पिटलांत उरलो आनी सद्याक तेजी जी एकूण जी परिस्थिती आसा पळय ती काम करपाची ना. सो ही वॉज कंपेल्ड टू मेक दीस. म्हाका दिसलें कितें की 3-4 लोकांक तरी ते चेंज करतले म्हणून. हय. पण तेणी फक्त 2 वॅकन्सी जाल्ल्यो पळय, ते वॅकन्सीज भरल्या. आनी आतां आमचो अध्यक्ष पळय भाजपचो, तो सदां सांगता रोखडें जावंक शकता आनी जावंक शकता म्हण. हय. ही इज गिवींग वॉर्निंग टू द अदर मिनिस्टर, यू एक्ट अदरवायज वी वील बी रिप्लेस म्हणून. हे खरें जावचें दिसता काय चुट्टेचो सोरोप हो? म्हाका दिसता हाजो सोरोप म्हणटा, सुट्टेचो सोरोपच म्हणटा तुमी. म्हण. हय. कारण जावपाक कारण कितें जालें पळय, पळय आमचे आदले सभापती आसा पळय तवडकर, ताणें पळय सांगलां की आपल्याक इतलो तो वेळ कमी मेळ्ळा, आपल्याक दिसनासलें म्हणजे घेवचें अशें दिसनासलें म्हणून. आनी तें खरें. मिनिस्टर इज नॉट द सरपंच. करेक्ट. येस टू प्लॅन फॉर डिपार्टमेंट. आतां पळय आमचे हें आहा पळय तवडकराचें ट्रायबल वेलफेअर, हय. बजेट ऑलरेडी पास जाल्लें आहा. ही हॅज स्पेंड ओनली दॅट मनी, ही हॅज नो अदर ऑप्शन. सो इफ ही वॉज मिनिस्टर फॉर 3-4-5 years, ही वूड हॅव मेड सम प्लॅन्स, केन्ना करतलो आसलो तो. करेक्ट. सो म्हाका दिसता की हें केलां पळय हें सगळ्याचें बऱ्याचें. आनी दुसरें एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे मडगांव दिगंबर कामत हें जालां पळय मिनिस्टर, दॅट वील हेल्प BJP प्रेसिडेंट मिस्टर दामू नायक टू वीन द इलेक्शन इन फातोर्डा. बीजेपी म्हणटा तुमी, बीजेपी प्रेसिडेंट म्हणटा तुमी? हय हय हय. कारण ते फातोर्ड्यांत अशें कितें विजया कडेन फायट दिवपाक कठीण आसतालें तेका न्ही. हय. नाव सिन्स दिगंबर कामत इज BJP नाव, आय थिंक देर इज होप थंय फॉर दामू नायक. तुमी म्हणटात तुमी निश्चित फायदो जातलो म्हणटा. फायदो दामू नायक फायदो जातलो. तुमी जो मुद्दो काडलो रमेश बाबान कितें म्हणला तो बरोबर. कारण हांव जेन्ना तांचे कडेन ह्या सोमाराक उलयल्लो तेन्ना तांणी क्लियर सांगलें की आतां ZPचो कोड ऑफ कंडक्ट आसा, मागीर म्युनिसिपालिटीचो कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो आनी मागीर रोखडेंच विधानसभेचे इलेक्शनाचे वारे सुरू जातले. सो काम करपाक टायम खंय आसता म्हण. पण श्रीनिवास बाब, हांव ओके ओपनिंग रिमार्क घेता आनी मागीर आमी हाचे बारीकसाणी भितर या. तुमकां कितें दिसता हातूंतल्यान कोणाचें बरें जातलें? काय विरोधी पक्ष म्हणून तुमी सारके कोणाचेंच बरें जावपा ना ह्या रिशफलांतल्यान अशी भुमिके भितर आहात? पहिली गोष्ट म्हणजे सामकी कॉस्मॅटीक चेंज आसा, कांयच क्वॉलिटेटीव चेंज कांयच जावना. ओके, फक्त 2 मनीस चेंज जाल्यात आनी ते कितें करतले काय खबर ना. आनी इन डिटेल ऑफकोर्स वील गो टू बोथ द पीपल हू हॅव बीन मेड. पण जे कितें जालां ओके ते आतां जशें सरान म्हटलें हांगासर की एक लोकांची एक्सपेक्टेशन आसता की गव्हर्मेंट जे कितें करतले ते लोकांच्या भल्या खातीरूच करतले अशें धरून चलचें पडटा. पण आमकां तरी काय दिसना हातूंतसून काय बरें जातलें दिसना तुमकां? भायर कितें सरतलें अशें दिसना म्हाका. आय विल गो इनटू डिटेल्स. बरें, आमी डिटेल्सा भितर या. यतीश बाब, तुमी कशें पळयतात हाजे कडेन? तुमचो पक्ष कसो पळयता हाजे कडेन? पक्षाच्या बऱ्या खातीर तातूंत भितर गोंयकारांचें कितें बरें जातलें? दोगूच जाण सगळ्यान बरेंच सांगलें, एक वॅकन्सी आनी एक हाफ वॅकन्सी अशी तुमी बल्ल्यात म्हणून. हय. सी, चीफ मिनिस्टर डिसायड्स हू विल बी हीज टीम इन द कॅबिनेट. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिशन घेतिल्लें आसा, पक्षश्रेश्ठीन डिसिशन घेतिल्लें आसा. आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा वॉट नीड्स टू बी डन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज बीन डुईंग. अँड बारीक जर पळयत जाल्यार गूड गव्हर्नन्स लोकां पर्यंत कशें पावचें, नवे नवे जे मेजर्स अनवील जाल्ल्यो आसा, नवे नवे जे मेजर्स कन्सीव जाता, जे डिवायज करपाच्या प्रोसिजरांत आसा, पायपलायनींत आसा. देर इज अ visionary chief minister at work who wants to get a lot of reforms in the administration, who wants to make a lot of positive impact in people's lives.
increase better the livelihoods of the people, lifestyle of people. He wants to create a more prosperous Goa and a more developed Goa. आणि त्या दृष्टींतल्यान दिगंबर बाबा आणि रमेश बाबा घेऊन हे जातले प्रॉस्पेरिटी. कशें आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज डिसायडेड ऑन हिज टीम. सो जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसाइड्स ऑन दिस टीम in consultation the party bosses, it means that there is a particular vision and a decision that has been put in motion. So that is in the interest of the state, that is in the interest of delivering good governance to the people, that is in the interest of ensuring that people benefit, state benefits, Goaikars benefit. Okay.